सेगीत दुसऱ्या वर्सा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान व्यवस्थित भाषण नाशिल्लो अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडलो। ताका लागून ताची नवी धोरणां वा येवजण्यो कळपाक शकल्यो नात। 14% अर्थसंकल्पी खर्च वाडिल्लो 19,500 कोटींचो अर्थसंकल्प पर्रीकारान मांडला। महसुली शिल्लक आशिल्लो पूण आर्थीक तूट दाखोवपी अर्थसंकल्प आनी ही तूट भरून काडपा खातीर कसलेच तरेचे कर लावूं नाशिल्लो अर्थसंकल्प। जोश सामको उंचायेर पावला आनी म्हाका पुराय होश आसा अशा उतरांनी पर्रीकारान विधानसभेत बसूनच 7 मिनटांचे भाषण केलें। आपण या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, भलायकी, माहिती तंत्रज्ञान, रोजगार, साधन सुविधा आणि आर्थिक उदरगतीचेर भर दिला अशें ताणें सांगलें। Sir, I take this opportunity to present the budget, the fiscal profile for the year 1920. The total gross budgetary expenditure works out to be 19,548 crores for the year 1819. अर्थसंकल्प मांडून जातकीर येणावळ कितली आनी खर्च कितलो ताचो ताळेबंद अर्थ सचिव दौलत हवालदारान विस्कटावन सांगलो। मात सरकारची धोरणां हे राजकीय निर्णय असतात तेन्ना आपूण ताचेर कांयच उलोवपाक शकना हें ताणें स्पश्ट केलें। पत्रकारांकडेन उलयतना मुख्यमंत्री हजर नाशिल्लो। Now the total budget size is 19,548 crores. Now there has been an increase of 14% compared to the earlier year. That is the current year. The second important feature is it's a revenue surplus budget. Consecutively for the third time, the revenue surplus amount is 455 crores. The fiscal deficit is 1.67%, which is well within the limits. That's the 3% is the limit. The fourth important thing is this is the first time the budget is digital, in the sense it's a paperless budget. We are seeking vote on account, which will be sought tomorrow. That is for 5 months. The capital expenditure even for the current year is 4,886 crores. How much is the debt servicing? Debt servicing is about 2,400 total. That is what? Yeah, no, there's a market borrowing. 2,400 is a market borrowing. Okay. Proposed market borrowing for the next year. But how much is the interest component? Interest component probably about 1,200 crores. This budget doesn't include any tax proposals or new schemes, which will come in a due course of time in the year. No news. No. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातले कोणूच अर्थसंकल्पाचेर आपली ठोस प्रतिक्रिया दिवपाक शकले नात, कारण मुख्यमंत्र्यान विस्कटावणी करपी भाषणच केलें ना। तांकां खंय अर्थसंकल्प समजून घेवपाक आनीक थोडो वेळ जाय। I'm happy because agriculture is being cited as one of the most focus areas in the coming budget. So it serves our political ideology of Goinkarpan and Goa going green. Budget जे आयज सीएमान हावजाक जे दवरले आसा तेजे कितें रिएक्शन दितलो म्हणल्यार बजेट तशें कांय वाचली ना आनी इलेक्ट्रॉनीक दवरले कारणान ते आमकां आतां पळोवचें पडटलें पयलीं आनी त्या बजेटा भितर कितें आसा कशें आसा ते आमच्या एक आमकां फॉर आसा गोंयची जनतेक फॉर आसा काय ना तेजें रिएक्शन दितलो जाल्यार तें सगळें बजेट पयलीं आमकां आयकचें पडटलें आनी तेजे उपरांत रिएक्शन दिवंक शकता। विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।